कुंकळ्ळी मुथूट फायनान्साच्या ब्रांचीचेर बुधवारा हल्लो केलो. हल्लो करपी रेमंड बारेटो बँक लुटपाक म्हणून खंय तो आयिल्लो. हातान दाणो आनी सुरो घेवन तो भितर सरलो. पळयतना सोपणावेल्यान पडून मार लागिल्ल्यान तो पुलिसांच्या हाताक लागलो. ताका हॉस्पिसियांत घाला. ब्रांच मॅनेजराचेर खंय ताणें दाणो मारलो. तिका आनी ब्रांचीच्या सेक्युरिटीकूय मातसो मार लागला. पुलीस रेमंडाची चवकशी करतात. बुधवारा सांजे वेळार कुंकळ्ळीची मुथूट फायनान्स कंपनीची ब्रांच लुटपाचो एका तरणाट्यान यत्न केलो. ऑफिस लुटपाचो यत्न करपी कुंकळ्ळीचोच थळावो. नांव रेमंड बारेटो. बँकेत दाणो आनी सुरो घेवन घुसलो तेन्ना थंयचो सेक्युरिटी आनी एका स्टाफान ताका आडोवपाचो यत्न केलो. तो पळटाना ऑफिसाच्या इस्कादीवेल्यान पडलो. थंय ताका मार लागलो. उपरांत पुलिसांनी येवन ताका धरलो. रेमंडा कडेन खंय दाणो आनी एक सुरो आशिल्लो. हेल्मेट घालून तो भितर सरलो. ताणें भितर सरून पयलीं मॅनेजराचेर दाणो मारलो. मार लागिल्ल्यान तिका हॉस्पिसियोत घाली. ऑफिसाच्या सेक्युरिटीन रेमंडाक आडोवपाचो यत्न केलो. ताकाय मार पडलो. भितर वतकीर खुर्ची काडपाक ताणें म्हजेर दांड मारलो. हांवें तो दांड सोडून ते दांड हातीचेर धरलो आनी मागीर तो काडलो. दुसरो मॅनेजराक तकलेर मारलो ताणें. धांवतना खंय तो इस्कादीवेल्यान पडलो. पुलिसांनी ताका एम्ब्युलन्सींत घालून हॉस्पिसियोत व्हेलो. रेमंडा कडेन जाल्ले झटापटींत मुथूटाच्या स्टाफाकूय मार लागला. तांकां एका दोगांक हॉस्पिसियोन व्हेले. उपरांत पुलिसांनी स्टाफाचो स्टेटमेंट घेतलो. हांव भायर आसा. हांव बायक दवरताली. अलार्म चालू आशिल्लो. शेवटी सांगलें की एक चोर भितर सरलो आनी भायर अलार्म चालू आशिल्लो आनी बोवाळ मारताली सांगलें चोर धांवता धर म्हणून. मुथूटाचें ऑफिस फोडपाक आयिल्लो रेमंड बारेटो खंय आनीकय कांय केसींनी आसा. ताणें हेच्या पयलीं कांय जाणांचेर हात घाला. खंडणीचो आरोप ताचेर आसा. हे पयलीं कांय लोकांक लुटपाचो यत्न केला म्हूण पुलिसांतलीं सुत्रां सांगतात. रेमंडाची खोलायेन चवकशी चल्ल्या. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. सुरक्षा कर्मचारी आनी बाकीच्या कामगारांचो बुधवारा तिसऱ्या दिसाय उपास चालू आशिल्लो. गोंय ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनाच्या बावट्या खाला सोमारच्यान कामगारांनी पणजे कॅप्टन ऑफ पोस्ट जेटी कडेन उपास धरला. उपास धरिल्ले कांय कामगार दुयेंत पडिल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांत व्हरचे पडले. गोवा रिक्रुटमेंट सोसायटीचो अध्यक्ष सुभाष साळकारान उपास फाटीं घेवची केल्ली विनवणी कामगारांनी भायर मारली. 1 डिसेंबराच्यान आंदोलन करपी कामगारांचें आंदोलन बुधवारा तिसऱ्या दिसा चालू आसलें. जो मेरेन सरकार बरोवन आस्वासन दिना तो मेरेन आंदोलन फाटीं घेवचें ना अशें कामगार फुडारी अजित सिंह राणे म्हणटा. आंदोलन फाटीं घेवपाचो आमचो अजिबात विचार ना. जो पर्यंत सगळ्या स्तरा वयल्यो आनी सरकारी पातळी वयल्यो ज्यो मिटिंग्यो पूर्ण जायना आमकां ठोस अशा लेखी स्वरुपाचें जें आमकां आंदोलन येना म्हणजे आमकां लेखी स्वरुपाचें जो पर्यंत आमकां आश्वासन मेळना आनी त्या विशयीचे करार एखादो किंवा मिनिट्स अशा पद्दतीचे सायन जायना त्रिस्तरीय तो पर्यंत हे आमी आंदोलन फाटीं घेवपाचें ना. काल जी आसा तेंच्यांनी गोवा ह्युमन रिसोर्स गोवा ह्युमन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान काल एक एडवर्टायजमेंट दिली आजच्या पेपराचेर छापून येयल्ली आसा. ह्या जाहिरातीक आमी रिस्पॉन्स दिवपाचो किंवा त्या जाहिरातीनुसार नोकरेसाठी अर्ज करपाचो प्रश्न येना. कामगारांच्यो मागण्यो सरकारान बेगोबेग मानून घेवच्यो अशी मागणी शिवसेनेचे गोंय मुखेली रमेश नायकान केल्या. शिवसेनेन कामगारांच्या आंदोलकांक तेंको दिला. हे आंदोलन चिगळचें न्ही. हे आंदोलन वायलन्स जावचें न्ही. हेका लागून सरकारान वेळीच हेची दखल घेवन हे जे एम्प्लॉईज आहात तांकां न्याय दिवचो न पेक्षा हे आंदोलन अशा पद्धतीने चलतले की सरकाराक नामुश्कीलची पाळी येतली. सरकारान फटिंगपणां सोडची अशी विनवणी कामगार फुडारी स्वाती केरकरान केली. हांव म्हणटा दखल तुमी बेगींतल्या बेगीन घेया आनी हेजेर तोडगो काडा. आनी तुमची ही फटिंगपणां पळय चलयल्या 500 जाणांक घेता मागीर 250 जाणां ही फुटाफुटीची जी तेंच्यांनी आतां षडयंत्र हें करता तें मातशें तुमी बंद करा आनी ह्या लोकांक फटोवपाचें मातशें बंद करा आनी निर्णय आसा तो आमकां आनी तुमी घेवंक शकता. जेन्ना तुमी ऑपोजिशनान असले तेन्ना तुमी प्रत्येक आंदोलनां जाता थंय तुमी पाठिंबो दिताले आनी आमकां निवडून दिया आमी तुमचे प्रश्न सॉल्व करता म्हणून तुमी परत परत लोकांक सांगताले. आनी आतां तुमकां पूर्ण पाठिंबो लोकांनी दिल्लो आसतना आतां तुमच्या कडेन एकूय काम जायना आनी तुमी रस्त्यार लोकांक उडोवपाचें जर तुमी अशें तर तुमी षडयंत्र आनी असले जर तुमी घाणेरडें काम जर करता आसत जाल्यार जनता तुमकां उगी रावचें ना. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. घेवया एक विराम.